नमस्कार योकार गोवा टुडे साहिल नारोलकरांचे योकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. विजय मरीन्साक जाल्ल्या स्फोटांत आतां मेरेन 5 जाण सोंपले, दोग अजून क्रिटिकल वर्क प्लेस सील. पुणेच्या 2 कंपनीन FD-RD स्किमीच्या नावान गोयच्या इन्व्हेस्टरांक घाली सुमार 7 कोटीची टोपी. दोनाय कंपनी आड EOCची FIR. सरकारी नोकरी मेळपा खातीर कोंकणी पेपर पास जावप म्हत्वाचे. फक्त 15 वर्सांचो राबितो आसूंक जावचे ना. मुख्यमंत्र्याची रोजगार पत्रां दिवपाचे सुवाळ्याक घोशणा. लिजा भायलो नोंदणी नाशिल्ल्यो मायनिंग डंप सरकाराच्या इन्व्हेंटरींत. भलायकी खात्यांतले वेकंट पोस्ट भरतात. सगळे कॉन्ट्रॅक्टी पद्दतीन मंत्रिमंडळाचो निर्णय. म्हादय सभाघर समितीची म्हयन्यांनी बसका. कळसा बंडरा नाल्याच्या एकठांय पळोवणेक सर्वोच्च न्यायालया कडेन गोंय करतले मागणीन बसकेन थारले. होंडा मोटारीक उजो घालपाच्या प्रकरणात मेरिटान चौकशी. आरोप्याक करतले चार्जशीट. म्हापशा दरोड्याचे क्लू मेळ्ळे. DGPची म्हायती. कोलवार सेंट्रल जेलींत दोगा कैद्यांच्या पंगडा मदीं पेटले. कैदी मोहम्मद रेहानाक 8 जाणांनी बोरोस बडयलो म्हूण आरोप. आनी मिडियान जगजाहीर केल्ले उपरांत 519तले 300 पुलीस 24 वरां भितर नव्या जाग्यार रुजू. सुत्रांकडच्यान म्हायती. उरिल्ल्यांच्या हातांत केसी बेगोबेग बदली. विजय मरीन्साक जाल्ल्या स्फोटांत आतां मेरेन 5 जाण सोंपल्यात. 2 अजूनय क्रिटिकल. रासय लोलयां हे कंपनीच्या टँकांत स्फोट जावन 2 कामगार आगताक सोंपिल्ले. दुसरे दीस आनीक एकलो भायर पडिल्लो. शुक्रारा आनीक 2 जाण गेले. बोटीचे यार्ड सील केला. 17 को लगभग 5:30 बजे शाम को एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन शिप में विशाल मरीन वर्कशॉप में लोथली मायना कुरतुरी के एरिया में एक ब्लास्ट, एक फायर ब्रेकआउट हुई जिसमें कि लगभग 7 लोग इंजर्ड थे. तो टीम्स वहाँ पहुँची. उस टाइम पर ऑन द स्पॉट लोगों को जब लेके जाया गया हॉस्पिटल में, 108 की एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल लेके गई, तो 2 लोग थे वो इनिशियली उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया. बाकी 5 लोग का ट्रीटमेंट चल रहा था. उनमें से 5 में से आज की डेट में 3 और दे हैव सकम. सो जो लोगों की डेथ हुई है उनके नाम है, एक तो शेर अली, विनोद, संतोष कुमार, मनीष चौहान और अभिषेक कुमार. तो 5 लोग जो वर्कर्स थे ये दे हैव डाइड इन दैट इंसिडेंट. बाकी 2 का अभी इलाज चल रहा है. अभी तक 5 लोग मर गए हैं जी. ओके. और केस किसके ऊपर रजिस्टर हुआ सर? केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द साइट सेफ्टी ऑफिसर. पुण्याच्या 2 कंपनींनी FD आणि RD स्किमीच्या नावान गोयच्या इन्व्हेस्टरांक सुमार 7 कोटीची टोपी घाले. दोनूय कंपनी आड गोयच्या EOCन FIR फायल केल्या. दोनूय कंपनींचे खंय पणजी ऑफिसां आशिल्लीं. RD आणि FD म्युच्युअल जावचे पयलींच लोकांचे पयशे घेवन फरार. The Economic Offences Cell of Goa Police has registered an FIR against 2 Pune-based companies, Soil Properties and Infra India Limited and Soil Properties and Estate India Limited, for allegedly cheating several Goan investors to the tune of around 7 crore rupees on the pretext of providing higher interest returns on fixed deposit and recurring deposit schemes. The accused companies were operating in Goa from an office at Pato Panjim.
During the investigation, the EOC has found that between the year 2014 and 2019, the two accused companies, through their chairman, directors, and other officials, lured the investors to invest in long-term fixed and recurring deposit schemes, promising higher returns than regular banking rates. Trusting the accused companies, investors invested their hard-earned money in these schemes. However, before the maturity period of the promised schemes, the accused companies shut down their branch and their officials absconded. Investigation has revealed that the accused companies and their officials have misappropriated the investors' money. An FIR has been registered under the relevant sections of the Indian Penal Code and the Goa Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act. Mukesh Kumar for Prudent. 15 वर्साचो राबितो ही पात्रता असली तरी सरकारी नोकरे खातीर कोंकणी विशयांत पास जावप गरजेचें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मुख्यमंत्र्यान कर्मचारी भरती आयोगान वेंचून काडिल्ले उमेदवारांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं. मूळ गोंयकारांक सरकारी नोकरेची संद मेळची म्हूण कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेंत खंय कोंकणीचो आस्पाव. सिंगल एग्जाम दिल्या उपरांत वेगवेगळ्या तरेच्या डिपार्टमेंटांतल्या पोस्टाक तो एपियर जावपाक शकता आणि ह्याच एग्जामींतल्यान म्हणजे तो ऑनलायन एप्लिकेशन फायल करता, ताजी एग्जाम ही डिजिटल एग्जाम आसता, तो भायर सरता आसतनाच ताका ताजे मार्क कळटा आणि तातूंतल्यानूच मेरीट बेसिसचेर सिलेक्ट जाल्ले भुरगे गोंयच्या युथा खातीर आणि वयल्यान इट इज एन मोर प्रिफरन्स फॉर द गोवन यूथ. हांव म्हणटलो घडे जरी 15 वर्सां रेजिडन्स कंपल्सरी जरी असली, जो पर्यंत कोंकणीचो पेपर असल्या कारणान खुबशा भुरग्यांक आमी म्हणटा की मेरिटात जरी आयलो आनी कोंकणी पेपरात फेल जाल्लो आसलो जाल्यार सुद्दां ताका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. म्हणून मूळ गोंयकाराक दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा हें आमचें काम करता. लिजा भायर पडून आशिल्ल्या नोंदणी करूंक नाशिल्ल्या मायनिंग डंप सरकाराच्या इन्व्हेंटरींत घेवपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. जीएमसींतल्या ब्लड बँकेक 4 मेडिकल ऑफिसर, रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजी खातीर प्राध्यापक, मडगांव ESI हॉस्पिटलांत फार्मासिस्ट पदा खातीर भरतेक बावटो. सगळीं पदां कॉन्ट्रॅक्टी पद्दतीन. शुक्रारा मंत्रिमंडळ बसका जाली. लिजा भायर पडून आशिल्लो नोंदणी करूंक नाशिल्लो मायनिंग डंप सरकाराच्या इन्व्हेंटरींत घेवपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. म्हणजेच फाटले फावटी इन्व्हेंटर आहेत त्यांच्या लिस्टान तांच्यांनी दाखोवंक नाशिल्लो. ओके, असो ओर पडून आशिल्लो त्यांचोच. ओके, तो जो आसा पळय न्ही तो इट्स आउटसायड लीज. डंप पॉलिसी इज डिफरंट आनी ताच्या भायलो तेंचो ओर पडून आशिल्लो तो. हय, तो मागीर डिसिजन, हो पयलीं आमी लिस्टान हाडटा. जीएमसी आणि मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलांत वेकंट आशिल्ले पोस्ट भरपाक मान्यताय. Second is in permission for the 4 posts of the medical officer in the blood bank in the Goa Medical College on the contract basis. Appointment of the pharmacist on the contract basis under the Employees State Insurance Scheme ESI. Appointment of the physiotherapist for the 100-bedded ESI hospital in Margao. Proposal for filling of the 1 post on the lecturer in the Department of the Radiation Oncology on contract basis in Goa Medical College. Proposal of filling the 1 post of the assistant professor in the neuro and vascular intervention radiologist in the Department of Radio Diagnosis in the contract basis in the Goa Medical College. Proposal of the filling of the 2 posts of the assistant professor in the Department of the Cardiovascular and Thoracic Surgery on the contract basis in Goa Medical College. कुर्टीच्या वेटनरी हॉस्पिटलाचे रिपेरिंग आणि रिनोव्हेशन जावन थंय कॉलेज येवपाची. Repair renovation of the existing building of the veterinary hospital at Kutti for the new government veterinary college. गोय लोकसेवा आयोग नियमन 2020 मान्यताय दिल्या. Proposal for the amendment of the Goa Public Service Commission Regulation 2020. Various ह्याच्या संदर्भातले सिनियर रूल्स जे आसा जे चेंजीस केल्ले ते GPSC अमेंड करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय सभाघर समितीची शुक्रारा बसका जाली. कळसा भंडोरा नाल्याच्या एकठांय पळोवणेक गोंय सर्वोच्च न्यायालया कडेन मागणी करतले. प्रवाहाची फुडली बसका महाराष्ट्रात जावची म्हूण महाराष्ट्र मागता. प्रकरण न्यायप्रविश्ट म्हूण कर्नाटक खंय
जायते फावट आपली मतां मांडून पळोवणेक विरोध करता. पळोवणी खंय जायना. म्हादय सभागर समितीची शुक्रारा बसका जाली. कळसा बंडोरा नाल्याची एकठांय पळोवणेक प्रवाह खंय सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करतले. मेंबर्सा कडल्यान म्हादयचे संबंदी बरी सजेशनां आयिल्लीं आसात. तातूंत एक सजेशन सामकी प्रामुख्यान तें म्हटल्यार आमी सगळो फॅक्ट आनी फिगर्स घालून आमी जें कोर्टान दिल्लें आसा सुप्रीम कोर्टान तेंच मातशें परत रिपीट करचें आनीक जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा संबंदी आमकां परमिशन दिवचें. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन प्रवाहाचे मेंबर्स आसतले आनी आमचे ऑफिसर्स आसतले. ऑफिसर्स ऑफ तिनूय स्टेटीचे ऑफिसर्स आनी प्रवाहाचे मेंबर्स, कारण प्रवाह कमिटी आतां आयिल्ले आसा. सो ते आसले म्हणटकीर कितें जातलें की क्लियर तुका हें दिवपाक मेळटलें ओपिनियन. कोण प्रवाह कमिटीचे लोक आहा ते दिवंक शकतले. आतां जालें कितें, आतां सगळे सबज्युडीस म्हणटात. प्रवाह कमिटी म्हणटा सबज्युडीस, कर्नाटका म्हणटा सबज्युडीस, आमी म्हणटा सबज्युडीस. म्हणटा तें ताका लागून सुप्रीम कोर्टांतले एक जर ऑर्डर मेळ्ळी वीच आर गोइंग टू आस्क फॉर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर. कळ्ळें ना. प्रकरण न्यायप्रविश्ट म्हणून कर्नाटक खंय जायते फावट आपली मतां मांडून पळोवणेक विरोध करता. पळोवणी जायना विरोधक उलयले. ते कर्नाटका म्हणटात मोस्ट ऑब्जेक्शन कर्नाटका काडटा आनी सांगता सबज्युडीस म्हण. प्रभा म्हणटा सबज्युडीस म्हण आनी केंद्र सरकारान पासून लॉ ओपिनियनान धाडलो ते पासून म्हणल्यार दॅट इज सबज्युडीस. हांवें म्हणलें प्रभा कितें टायम वेस्ट करतात. प्रभा फकत सबज्युडीस म्हणपाक कितें कॉन्स्टिट्यूट केलो आहा. आनी मागीर हांवें तांकां सांगलां आतां सबज्युडीस सगळे म्हणटात जाले आनी कर्नाटक आमकां दिना जालें इन्स्पेक्शना येवपाक पासून. हांवें म्हणलें सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन घालात. कित्याक तुमी वचोन थंय अप्रोच जावन तांकां एटलिस्ट विचारा तरी न्हू बाबा आमी कितें करतले, आमकां हांगा इन्स्पेक्शन करपा. अरे सादी आतां कमिटीक तुमी वचपाक दिवंक शकना. थंय म्हणटा ऑफिसरांक धाडपाचें. अरे ऑफिसरांक धाडूं कितें, फाल्यां ऑफिसर मॅच फिक्सिंग केलें जाल्यार. दिस इज ऑल वोट बँक पॉलिटिक्स. गोंय वोट उणी आहाय, गोंय MP उणी आहाय, कर्नाटका MP चड आहाय आनी तांकां हें सगलें हें गणित केल्लें. आम एशें उलयलें म्हणटरी आमी पॉलिटिक्स कोताय. पॉलिटिक्सूय न्हू हें. पॉलिटिक्स जरी तर जायना आशिल्लें जाल्यार म्हादय कशें वयता आशिल्ली. आज म्हादय गेल कित्याक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफरन्स. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी शिरीश कुंकळकार. नरकासुराचे राती होणा मोटारीक उजो घालपाच्या प्रकरणाची चवकशेक प्राधान्य. आरोपांचेर चार्जशीट फायल करतले म्हूण DGP आलोक कुमार उलयलो. म्हापशा गणेशपुरी दरोड्याचे धागे दोरे खंय मेळ्ळ्यात. दोना पावला दरोड्यात खंय लिंक तपासतात. इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी केस रजिस्टर करके चल रहा है. कुछ लोगों को अरेस्ट किया है. मेरिट के ऊपर एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. जैसे एविडेंस और आगे कुछ आएगा तो उसमें कार्रवाई उसी हिसाब से. ये कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है. सर जी, लेकिन पुलिस के सामने ऐसा गाड़ी चलाना कितना अनसेफ लगता है, क्योंकि पुलिस भी उधर थी, फिर से ऐसे इंसिडेंट हो गया. उसमें क्राउड उस समय सडनली काफ़ी आगे गया था और उसके बाद इमीडिएटली पुलिस ने रिस्पॉन्स किया, केस रजिस्टर किया, लोगों को अरेस्ट किया है. अब इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूड करके चार्जशीट जिन लोगों को दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ. मापसा डकैती और दोनापाला दोनों इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है. काफ़ी उसमें हमारे पास क्लूज हैं उसके अंदर में, जैसा आप लोगों को मालूम है. और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया जो कॉन्स्पिरेसी में इसमें शामिल है. और इसमें बहुत सारी एजेंसीज के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं. जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है हमें उम्मीद है कि सक्सेसफुली इस केस को और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिन लोग को अरेस्ट हुए हैं आपको मालूम है, बाकी लोगों को भी अरेस्ट. दोनापाला केस में वो सिमिलर लोग थे, ऐसा कुछ पता चला अभी तक? अभी इन्वेस्टिगेशन तो जितना हुआ है उसमें इंडिकेशन है कि कुछ लोग इसमें दोनों केस में शामिल हो सकते हैं. और जब फर्दर इसमें अरेस्ट होंगे तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात.
एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. कोलवाळे सेंट्रल जेलींतल्या 2 कैद्यांच्या पंगडामदीं झगडी. अंडर ट्रायल आशिल्लो 29 वर्साचो मोहम्मद रेहान बोरोस जखमी. तो सांगता ते प्रमाण 8 जाणांनी खंय ताका मारलो. चवकशी चल्ल्या. कोलवाळ सेंट्रल जेलांतल्या 2 कैद्यांच्या पंगडामदीं झगडी जाली. अंडर ट्रायल आशिल्लो 29 वर्सांचो मोहम्मद रेहान बरोच जखमी. तो सांगता ते प्रमाण 8 जाणांनी खंय ताका मारला. चवकशी चल्ल्या. कोलवाळे सेंट्रल जेलीन 2 गटांमध्ये एक झगडी जाल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तो काडबोडकार गँग हेणे एक थंय त्याच जेलीन कैदी आसलो मोहम्मद रेहान ताका आपयलो काडबोडकराच्या गँगीन आनी ताका बरोच मारिल्लो आसा. दाणे बेगीन मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तकलेक टाके पडल्या, हातीक बरोच मार लागला आनी पांयांक पोटाचेर बी बरोच तेंच्यांनी फटी घातिल्लो आसा. जे काडबोडकर गँग आहा तेंच्यांनी ह्या हेजेर कित्याक अटॅक केलो, कितें आहा ते कोलवाळे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता. कितें जालें एग्जैक्ट? ये कहाँ पे मारा था? किसने मारा आपको? अंदर. ओके. कितने जन थे मारने को? 8-10 लोग मारा. क्यों मारा? प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकर. मिडियान विशय उजवाडाक हाडल्या उपरांत बदली जाल्ले 300 पुलीस 24 वरां भितर नव्या जाग्यार रुजू जाले. सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा ते प्रमाण उरिल्ल्यांक हातांत केसी आसात. मुख्यमंत्री म्हणटा डीजीपीक हे विशयी निर्देश दिल्यात. बदलेचो आदेश काडून लेगीत 579 पुलीस अधिकारी कर्मचारी नव्या पदार रुजू जावंक नाशिल्ले. फाटल्या 5 वर्सांत आसा थंयच म्हूण मिडियान विशय काडिल्लो. बदलेचो आदेश काडून लेगीत 579 पुलीस अधिकारी कर्मचारी नव्या पदार रुजू जावंक नात. आसात त्याच पुलीस स्टेशनाचेर म्हूण मिडियान विशय लावन धरिल्लो. बातमेक 24 वरां जाता थंय 300 पुलीस 24 वरां भितर नव्या जाग्यार रुजू जाल्यात. उरिल्ले आतां केसी आशिल्ल्यान बेगोबेग बदली जातली म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. वयतल्या सगळ्या डीजीपी करता. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन कमी वीज वापरतात तांकां 20% डिस्काउंट जाल्यार सांजे 5 ते सकाळचे 9 मेरेन जे वीज गरजे भायर वापरतात तांकां 20% चड बील. 2 वर्सां विचार करून वीज खात्यान हो निर्णय घेतला. डिसेंबर सावन लागू करतले मंत्री सुदीन सांगता. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान इलेक्ट्रिसिटी बिलिंगाचेर काडिल्ल्या नव्या नेमा विशीं म्हायती दिली. बिलां वाडल्या त्या शिवाय डे बाय डे डिस्काउंटूय चालू ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत हे प्रपोजल ऑलरेडी केले. 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट मेळटा. त्या शिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता आनी कितें वापरता दिवे तशेंच दवरता वता तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा चलता. AC बी सगळे येना. मातशें तुमी स्टडी करा विचारचे पयलीं. खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें विचार केला. कॉमन मॅना खातीर करता. सुदीन ढवळीकार हो कॉमन मॅना खातीर. म्हज्या बोल्सां लायट ना म्हणून आमी पयलीं लायट तयार करुया. स्मार्ट मिटर घालता. स्मार्ट मिटर डिसेंबराच्यान चालू. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव. बोरी पुला विशीं PWD नवी सुचोवणी जारी केल्या. 1 नोव्हेंबरांत राती 8 ते 2 नोव्हेंबर सकाळ 4 मेरेन पूल वाहतुके खातीर बंद आसतलो. दुरुस्ती कामाक लागून पूल बंद. बोरी पुलाच्या दुरुस्ती खातीर नवें शेड्यूल. 1 नोव्हेंबर रातचे 8 ते 2 नोव्हेंबर सकाळी 4 मेरेन येरादारी खातीर पूल बंद आसतलो. पूल बंद आसतना येरादारी चल्ल्या जाल्यार ताची चवकशी जातली. हेर कामूय इंजिनियरांक धाडून पळोवणी करूंक लायता म्हूण PWD मंत्री दिगंबर कामत पत्रकारांच्या प्रश्नार उलयलो. काल आमी दनपारां थंय गेल्ले जाल्यार सगळे पुलीस दोनूय सायडीन नाशिल्ले आनी व्हडले हेवी व्हेहिकल आसा ते बंद आशिल्ले पूण ते क्रॉस करताले. आनी ते हे घातला रॅम्प घातला रॉड लायला ते सगळे फुटले. ते गाडयो टायराक
आज म्हाका सकाळी कोणे तरी एकल्यान फोन केल्लो. हांवें इंजिनियराक ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां वचून पळया खंय जर रॉड सुटल्या कितें जालां जाल्यार रिपेर कर. नोटिफिकेशन क्लियर आसा, अमके टायम ते अमके टायम तो बंद आसता, बाकी दिसांनी चालू आसता आनी हेवी व्हेकल्स वचपाक जायना. हांव चॅक करता, तुमी हेवी व्हेकल्स गेले म्हणटा जाल्यार म्हाका हांव तांकां आजूच सांगता कोणाकी जाल्यार रातचे पुलीस बी पोस्ट कर. दिसाचे कोण वचपाचें ना, गेल्यार रातचे वचपाक शकता. काल दिसाचेच गेल्ले सर, आमी नोट केले. हांव चॅक करता. स्टुडंटा खातीर सगूण गावडे. फुटबॉलर फेलिक्सा वांगडा सेल्फी काडपाक केरळचो एक फुटबॉल फॅन फातोड्डे ग्राउंडाचे फेन्सिंग हुपून फुटबॉल ग्राउंडार पावलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फातोड्डे पुलिसांनी ताका अटक करून ताच्या फोनावयली सेल्फी डिलीट केल्या. सध्या खंय ताका जामिनार सोडला. तो म्हणटा कसलोच पश्चाताप ना. पुलिस मेरे को डायरेक्ट स्टेशन में चला कंप्लेन मार दिया, 3 सेक्शन मार दिया. वो मेरे को कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है. पुलिस को मिला, मैं ऐसे आँख बंद किया वो मोमेंट, बस मेरा क्या होगा, मेरा पैर भी टूटेगा, मेरा कुछ होगा तो मेरे को कोई नहीं प्रॉब्लम. रोनाल्डो आएगा तो उसका बीच में 7 समुद्र है तो उसको ऊपर में जाएगा. गोवा इंडियन मिलिट्री आएगा तो मैं जाएगा. फिर फेलिक्स को देखा ट्रेनिंग में, मैं कुछ नहीं सोचा, जाओ कोई आएगा तो फिर देखेगा. कितना बैरिकेड का है मैं काउंट किया जंप, मेरे को भाग में बस. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर फेलिक्सा वांगडा सेल्फी काडपाक केरळचो एक फुटबॉल फॅन फातोड्डा ग्राउंडाचे फेन्सिंग हुपून फुटबॉल ग्राउंडार पावलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फातोड्डा पुलिसांनी ताका अटक करून ताच्या फोनावेली सेल्फी डिलीट केल्या. प्रतिबंध आशिल्ल्या जाग्यार घुसखोरी केल्ल्यान 2 आंतरराष्ट्रीय खेळगड्यांच्या जिवाक धोको निर्माण केल्ल्यान ताचे आड केस केल्या. सध्या खंय ताका जामिनार सोडला. प्रुडंटा खातीर क्लायव्ह आल्वारीस आनी सगूण गावडे. बुलेटिन इतलेच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, GOT ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.